गाईज अँड हॅपी फिस्ट सगळ्या शिड्डोनकारांक आणि स्पेशली शिड्डोनकारांक सगळ्यांक हॅपी फिस्ट हांवें घायलो पोस्ट पूण हो व्हिडिओ भरपूर लेट वयतलो फेस्ताचे. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. सगळी माझी यूट्यूबायली फॅमिली कशी आहा तुमी? हांव सदमजा तुमी बरी आहा म्हण हांवूय बरें आहा. आनी आयज हांवें पाळलां पळय कितले नाल्ल काडल्या पळय म्हाजे सगळे पाळलां आयज हांवें सगळे नाल्ल काडल्या एक सगळे पपय सगळे खेळबे म्हाजे सगळ्या जायत नाल्ल काडले. एकू माडाचे एकू माड आहा पळय एक आहा तो इज पडोन तो मेलो तो इज पडलेची. सो हेजे एक माडाचे नाल्ल काडले. धाकटे जाले पूण ओके मेळ्ळे खूब मेवले आमकां. हो इज पडलोलो हो इज पडला ह्यो आमगे कोंबयो आनी ते मेडे आहा ते म्हणा आं प्लीज ते आमगे न्हू. सो पयलीं सांगता ते मेडे आहा तुमगे भायल्यान बी कमेंट येता ते आमगे न्हू ते सायडीचे दुसरे कोडाय जाले पपाय जाले सगळे पपाय जाले पळय. आनी हे तोय आमचे हे सगळे तोय मोडोन गेला. आतां ते केन्ना बांदता ते खबर ना. आनी हे कोंबयो ही माजरां सगळीं पोसल्यार सुणी आहा म्हाकडे जाय ती सगळीं भाड्याकारांची सुणी सगळ्यांक हांव तांकां जेवण घालता बोशे दवरल्या कितलेच तांकां. हे आमगे न्हू गायता तुमी कमेंट मारता लास्ट टायम कमेंट मारलो तुमगे बायलान कितू मेडे आहा आनी हे ते तुमकां दाखयलो तेन्ना. सो हे आमगे न्हू ते सायडीकचे कारांचे तितीवान तेणी भाड्याक दवरला सगळे ते भाड्याक रावता तेंचे आमचे न्हू ते. सो मागीर ते कमेंट मारताय आनी तुमी कमेंट मार नाका हे सायडीचे तेंचे पूण हितून रावता ती मनशां बरी. शिशिलाची त्या कडेन ते बसता हिंगा आनी उलयता सगळ्यां कडेन सुण्या कडेन माजरां काडला म्हणल्यार तो पडलो वारें काल खूब आहलें पडलो तो. जावान डॅडी येयले बाबागे हेअर कट करपाक. डॅडी तेका भितर घेवन भोंवला दिसता हांव भायर भोंवला. गोड्डी आहा भरपूर तेका लागून पळयत तुमकां बाबागे न्यू लूक. बाबा न्यू लूक बाबा will cut hair, just cutting, chuck, we can cutting hair. त्याचे बाबाचं हेअर कट न्यू लूक ते नाशी ना हेअर कट करून रोडला की तुला रोटा भिता हेअर कट करते ना तो अंकल पासी आसा आनी तेगे कट केला हेअर. हय तोकले हांगा घालूंकूय दिन तो तकले वयल्यार तेच्या मनान ती अशी भिरांत आहा ते प्रेग्नन्सीन ते एक इन्सिडंट जाला न्हू तेका लागून ती हांवें आंग काडलेलें मागीर आंग काडलें तेजे आंगान ती भिरांत आहा ती कशें कितें करपाक कांय कळना भित्ता रोकडो भिता ते कामां भिता. आतां न्हावयलें तेका न्हावूय न्हावला पळो आतां तेका तें दिलां मामीन केलें तेका क्रॉकेट केलां घरा कडेन फिम्याची आनी ती वॉटर दिता. तेन्ना स्मॉल बेबी जाला दिमकुऱ्यांनी चलता स्मॉल बेबी जाला तो दिमकुल्यांनी चलपा. उठ पत्तले उठ. हाय गायज कोणें म्हाका विश केला तांकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीबडी. कोणें विश केला इतल्यांक तूं कितें सांगता वय बाबा तरी ते हा ते कितें सांगता थँक्यू शे थँक्यू विश ऑल थँक्यू फॉर ऑल फॉर विशिंग पापा थँक्यू ऑल फॉर विशीस फॉर विशिंग पापा इटींग चॉकी गाय सगल्यांक थँक्यू जितली लोकांनी आमकां डॅडी विशीस केला आनी ब्लेसिंग्स धाडल्या सो सगल्यांक ईच एंड एवरीबडी थँक्यू. आनी आयज सांजची आमी रेसिपी शूट केलेली म्हळ्यार सांजचे चायेक केलेले ब्रेड पकोडास केलोले डॅडीन. सो ती रेसिपी तुमचे कडेन हांव शेअर करता आतां. ओके सो आतां हे पोटॅटो कढीपत्ता ग्रीन चिली ऑनियन कोरिएंडर कोथमीर बेसन ब्रेड बटर ऑयल जिरे
मीठ आणि राय. राय उडायचा, जिरं, राय जिरे उडायला. आता कढीपत्ता घालायचा. आता ग्रीन चिली. काय उडायला चांगले जितके बटाटे घालतात. आता हिला उदीचं उडवून घ्यायचं. मिसळ पिठं आली प्लेन करतो ते एक धाकटे कुले टीस्पून हाफ टीस्पून उदीचं पिठं मिसळ पिठं उडवून घेतात. पुन्हा प्लेन करता आहे. शिजपाक बॅटर करता आहे. बेसन घातलं, इलायची उदक घालता आणि इलायची मीठ उडायचं. आता मी गोड करून घेतो, प्रेस करून घेतो. थोडी मॅश वापरते, मॅश वापरते. शिजवून सुकवून घे सारखे उदक घातलं ते शिजवून सारखे सुकवून घे आणि ते मॅश करतो. सारखे शिजल्यापर्यंत सारखे मॅश जाते. उदक त्याचे सुकले आता, सुकले झाले. आता ते तोंड झोपवून घे आणि तेल घालतो. बटर लायलं ब्रेड. भाजी तोंड जावपाक दवरपाक जाय. तें दुसरें काम करता.
तेल सोडतो. ती घालतो इथून भाजी घालतो थोडं. इथलं मैद्याचं पीठ उडायचं. स्पून बेसन. दोन हाताने मॅश करतो. उडून जातं मॅश करून जातं. इथून जर तुमच्या ओदीचो पिठो मिरसांगो पिठो घालूंक जाता पण घालूंक ना. सोडा बा यूज करिनाका. बेकिंग पावडर सोडा यूज करू नका. त्याला सुटतो. टू टायप्स ऑफ ब्रेड पकोडास केला आणि तुम्ही बी घरा कोण ट्राय करा आणि मागीर म्हाका फीडबॅक दिया कसो जालो ते सांगाय मागीर. इफ तुमकां मागे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूं विसरू नाका. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज, सी यू नेक्स्ट व्लॉग.